तशेंच खेरीत करपा आमकां सगळ्यांक मागुया. आमी जे माडयेचेर आशिर्वाद घातला आनी ही नोवेनां ही त्रिदूम जो आमी करतले तातूंत भाग घेवन आमकां देवाचें उतर परगट जातलें. तातूंत आमचें जिवीत सोडवणदाराक येवकार दिवपा सारकें जावं. सगळी आमची मागणी बापाक उबारया आनी बराबर म्हणया. आमचे बापा प्रार्थना. सर्वेस्परा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक पावतसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारी तुवें गर्भ संभोवान निष्कळोवन केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुझे अपूर्व रचने खातीर संतोसाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुझे मोहिमेक पावते भाशेन आमी करच्या. आमकांय मारये माये भाशेन विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता. आमच्या सोनिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. पवित्र उदकाचो शिवर आमचेर घेतल्या उपरांत आमी इगर्जेन मिसाक भितर सरतले.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज जावन आसा क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार सोरवणेच्या वावराक भेटयला. दर एक सेवाधर्मीक वरोस देवान आम्हा मनशाचे सोरवणे पासत केला. वजापांचो उगडास हाडटा आनी सेवाधर्मांत परगट जातलें देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलून सोरवंडाराच्या येण्याक पुर्तीपणी तयार जावंक उगडास दिता. जिवीत बदलप खेरीत स्नान दिता. ही स्नान दातार जिवांवाच्या तोंडांतली नवसोन्नेक उलो मारतलीं उतरां. आयच्या सेवाधर्माक विशय घेतला. आयच्या सेवाधर्माक परगट जातलो सोम्याचो तालो आयकून ताच्या फाटल्यान चलूंक आनी जिविताचे बदलणे वरवीं सोम्याक घेवंक ताची वाट तयार करूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान देवा लागीं विस्वासान मागुया. क्रिस्ताण्याचो दुसरो आयतार आनी आयज आमी दुसरी वात पेटयतल्यो. कितें भाशेन ही दुसरी वात जी आसा तिका आमी म्हणटा बेथलेहेम कॅन्डल, बेल्याची वात. आनी बेल्याची वात म्हणटा ती भावार्थाची वात. आनी भावार्थ जरी तर आमी जियेतल्यो जाल्यार जिवीत बदलपाक गरज हेंच मनान दवरून ही वात आतां आमी पेटयतल्यो. कितें भाशेन आमच्या मनान हाडुया आमच्या भावार्था वरवीं येतेल्या सोडवंडाराक आमच्यान घेवंक जाता. जरी तर आमचो भावार्थ थीर घोटना जाल्यार हो सोडवंडार येतलो तेन्ना आमकां तातूंत ती सोडवण फावो जावची ना. हेंच मनान दवरून आमच्या सगळ्यां पासत, आमच्या घोराब्यां पासत आनी सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यां पासत किरीत भाशेन आनी सगळ्या संवसारा पासत हो भावार्थ आमचो उपजो. आनीक जेजू बेल्या शारान जल्मलो तो आमच्या सगळ्यां पासत जल्मला हेंच मनान दवरून दुसरी वात आमी पेटोवया. ये देव तोरवेगी या भुंय तोडा कारोण दिवच्या मुनशा तुडा नासां कोदी सोडी नाता हांवें पातो केले सोडीचे ह्याची मांडावळ करतात सांत त्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसा ग्रान, माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन, सांत आगोस्तिनाची समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सांत गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. ह्या सगळ्या भाव भयणांचेर आनी ह्या सगळ्या घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज मागुया मारिया बर्ता द कोस्ता आनी तांचे फामिलीचेर देवान
सायबीन मायचे मजतीन आशिर्वाद घालूंक हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सासणाच्या आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या पुताक आमी धावी मेळूंक वेता. संवसारीक कोरन्यो आमचे वाटेर आडकोड जायना जावच्याक सुर्गीचे जाणवायेन आमची मनां उजवाडाय. हे परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत कोचचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मातचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोळदिऱ्याक नीत करून दितलो. आनी पृथ्वीचे ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शोब्द निस्तूर मनशाक माल घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश कोत्ता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचे आंगले आनी सोत ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बुकडुलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी वांशवेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोळीशीं खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाचे बिलांत हात घालता. म्हजें आख्खें पवित्र पर्वत ती कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची बोत्ती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोवन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगल्या परजांक एक खुणा कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेवन जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. जबाब गायन करून जातलो. Survondarie dolotena, Romani ponani shanti vostoli. सगळी म्हणूया. Survondarie dolotena, Romani ponani shanti vostoli. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत कोचचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. Survondarie dolotena, Romani ponani shanti vostoli. ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंदरीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यान न्हंयचे देगेर तान पृथ्वीचे शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब. Survondarie dolotena, Romani ponani shanti vostoli. उलो मातल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो.
दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया कोत्तलो, गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: प्रामाणिकपण आनी शांती बसोली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीचीं सगळीं कुळां ताका लागीं आपोवन सोदोव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: प्रामाणिकपण आनी शांती बसोली. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तकां आमकां धीर, बळ आनी बुजवण दितात. त्या वरवीं आमचो बोरवांचो घट जावचे खातीर आदीं बरयलोलें आसा तितलेंय आमकां शिकोवन दिवचे पासत बरयलां. क्रिस्ता जेजूचे देखी प्रमाणें तुमचे मदें एका मनाची जावन एकाच काळजान आनी एकाच ताळ्यान देवाक, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी वाखाणचे खातीर धीर, बळ आनी बुजवण दिता तो देव तुमकां कृपा दिवं. म्हणटच देवाक मान महिमा दिवचे पासत जशें क्रिस्तान तुमकां मोयपासान लागीं काडल्यात तशें तुमी एकामेकाथाय मोयपाशी जायात. हांव तुमकां सांगतां, प्रजापतीक देवान केल्ल्यो बासावण्यो विस्वाशीपणान पाळचे खातीरूच न्हय, बगर ओन भावार्थ्यांनी देवाक ताचे काकलुती पासत वाखाणचे खातीर. क्रिस्त सुनोत केल्ल्या जुदेवांचो चाकोर जालो. तर पवित्र पुस्तक सांगता, त्या पासत ओन भावार्थ्यां मदें हांव तुका वाखाणणी दितलों आनी तुज्या नांवाचे मोहिमेक गायना करतलो. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy sorprespora, soy sorprespora, soy, 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 soy. Soy sorprespora, soy sorprespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाट्यो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूळ देवाचें तारण पोलेतोलें. सर्वेस्पराक जोय. Soy sorprespora, soy sorprespora, soy, 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 soy. Soy sorprespora, soy sorprespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान स्नानदाता जुआंव दिश्टी पडलो आनी जुदेच्या अरण्यांत अशें प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदलात, कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. अरण्यांत एक ताळो असो आड्डता. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात, अशें इजायास प्रवाद्यान सांगून दाखयलोलो तो होच. हो जुआंव उंटांचे लोवेचे आंगावळे न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पट्टो बांदतालो आनी तोळ आनी रानवटी मोव खावून येतालो. तेन्ना जेरुसलेमचो आनी आख्या जुदेयाचो आनी जॉर्दाना भोंवतणीचे सगळे तालुकेचो लोक ताका मेळूंक वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दानान ताच्या हातांतलें स्नान घेतालो.
पूण जायते फारिसेव आनी सादुसेव स्नान घेवंक येतात तें पळोवन ताणें तांकां म्हणलें, फुरशांची जात तुमी, येवचो आसा तो क्रोध वाटायात म्हूण कोणें तुमकां शिटकायल्यात? पूण तुमचें मन खरेंच बदल्लां जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात. आनी अब्राहम आमचो बापूय अशें तुमचे भितर बेश्टेच म्हणनाकात. तर हांव तुमकां सांगतां, ह्या फातरांची अब्राहमाक संसद उत्पन्न करूंक देवाक तांक आसा. आतां लेगून झाडाच्या मुळाक कुराड घाल्ली आसा. म्हणटच जें जें झाड बरें फळ दिना तें कातरतलीं आनी उज्यान घालतलीं. हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दितां खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजेहून बळवंत, आनी ताच्यो वाणो उखलून हातान धरूंक म्हाका फावना. तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातान आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. आपलो गोंव कोड्यान भरतलो आनी तोंड पालोवना तसल्या उज्यांत लासतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने तुझ्या भाव भयणीनो, आयज सेवा धर्मीक वावराक भेटयलेलो आयतार आनी क्रिस्ताण्याचो दुसरो आयतार. आनी ह्या आयताराक आमकां विशय जिवीत बदलपा खातीर आपयता. भावार्थाची वात आमी पेटयल्या आनी जिवीत बदलपा खातीर एक देसाची खबर. ह्या देसान एक मारेकार पिडा पडली खंय, आनी ही पिडा काबार जाता, महामारी काबार जाता म्हणल्यार ताचे दोन इफेक्ट आयले, 2 इफेक्ट्स. एक, थंयच्या लोकांक जायते जाणांक गाग येवपाक लागली, उलयता आसतना स्पीच तांची गाग येवपाक लागली. आनी दुसरें, तांचे मदलीं जायतीं जाणां तांकां कूंट आयली, पांय कुटून कुटून चलतालीं. म्हणटच एके वाटेन गाग जाताली जाल्यार दुसरे वाटेन लोक कुटून भोंवतालो. आनी अशेंच वर्सां गेलीं, वर्सां वयता वयता हे जे 2 इफेक्ट येयल्ले ते पयस जावंक ना, तशेंच उरले. करता करता सगल्यांकूच तशेंच जावपाक लागलें. इतलें की सगलीं जीं जियेतालीं तीं समजूंक लागलीं, गाग घेवन उलोवप म्हणल्यार नॉर्मल, कुटून चलप म्हणल्यार नॉर्मल. म्हणटच हें लोकांच्या जिविताचें सदांचें कशें जालें आनी सगलीं तेच भाशेन करतात. म्हणटच कोणाक दिसना जालें की गाग येवन उलोवप म्हणल्यार ती सारकी स्पीच न्हू, सारकें उलोवप न्हू, आनी कुटून चलप म्हणल्यार हें सारकें चलप न्हू, हें तांकां समजना जालें. जरूय तर कोण भायल्या देशांतलो तांच्या देशांत आयलो आनी तो जरी तर सारको नीट चलता जाल्यार ती ताका पळोवन अजाप जातालीं. आनी जरी तर कोण सारको उलयता, नीट उलयता जाल्यार ताकाय पळोवन ती अजाप जाताली आनी म्हणटालीं चुरचुरे बाबड्याचे, चुरचुरे बाबड्याचे. ताका उलोवपाक सारकें कळना, स्टायल चेंज जाल्या, हे भाशेन म्हणपाक लागलीं सगळीं. तो चलपाची स्टायल ताची सारकी ना, हें नॉर्मल जालें. आनी जे कोण भायले येताले आनी पळयताले आनी तांकां समजतालें, अरे हेंची स्पीच सारकी ना, कितें तरी जालां आसतलें, कितें तांकां आदार करपाक सोदताले, तांकां ती पयस करतालीं, मन बदलूंक सोदिनासली. म्हणटच जें कितें सारकें न्हू आमचें उलोवपान जी सारकी मातशें इल्लेशें इम्पेडिमेंट जाला तो नॉर्मल जालो आनी चलपाची स्टायल जी आयिल्ली कुटून ती नॉर्मल जाली. भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितान कितें जाल्लें आसा गाय? आयज कितें कितें आमी नॉर्मल म्हूण समजता, कितें कितें आमच्या जिवितान आयज आमच्या समाजान, आमच्या घोराब्यान आनी आमच्या खासगी जिवितान भितर सरलेलें आसा. तातूंतल्यो जायत्यो वस्तू सगलीं करतात नॉर्मल अशें म्हण आमी समजतात. तें जण एकल्यान आमी पळोवचें. दुबाविरेत एक समाज कसो आमी तें पळोवपाक जाय. आयची वाचपां भाव भयणीनो आमकां हे दिशेन आमकां उलो मारता. हाचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें
आनी इजायास प्रवादी खेरीत भाशेन आद्वेंताचो प्रवादी म्हणल्यार जाता ताचो संदेश जेजूच्या येण्याचो व सोडवणदाराच्या मेसियाच्या येण्याची खबर सांगता. जायतींची बाकितां इजायास प्रवादी करता ती हेच दिशेन सोडवणदार आमचे पासत येतलो. कित्याक येतलो? कित्याक जें कितें आमचें चुकलोलें आसा पातकाचे महामारीन, जें आमचें घडे उलोवप चुकलां, चलप चुकलां, आमच्या जिविताची चाल चुकलोली आसा तें सारकें करूंक म्हणजे पातका वरवीं जी आमकां कुरपां मेळपाची बंद जाल्ली आसा त्यो वाटो परतून उक्त्यो करूंक हो सोडवणदार येता म्हूण आमकां इजायास प्रवादी सांगता. आनी आयच्या दिसाक जीं उतरां तो खेरीत भाशेन सांगता ही पोरजां इस्रायलाची एके भाशेन सांडलोली, दुकान पडलोली. कित्याक तांचे भोंवतणचे जे देश आसात, दुस्मान जे आसात, तांणी येवन तांचें निसंटन केल्लें, जायते जाणांक धरून व्हेल्लीं, जायते जाणांक निर्वाशी केल्ले, एक्झायल्स केल्ले. आनी ह्या पासत थोडीं जाणां एक जोमो ल्हानसो जोमो थंय इस्रायलान उरलेलो आनी चडसो ही जीं कोण जाणटीं आसात तांचे लागीं चलोंक जायनासलें, मातशें घडये डॅमेज जाल्लीं आसात, वो थोडीं जाणां उरलेलीं आसात तीं थंयसर आसलीं आनी फकत दुखान तांचे दीस चलताले. असल्या वेळार इजायास प्रवादी उगडास करता जेसेचें मूळ आजून आसा. थोडोसो एक जोमो उरलो, तांकां म्हणलें मूळ. जेसे म्हणटात तो दावीद पातशायेचो बापूय, जाचे वरवीं दावीद पातशाय हे परजेक मेळ्ळलो. जाल्यार जेसेचें मूळ जें आसा ताका नवी कोमरी फुट्टली आनी ही नवी कोमरी फुट्टली ती म्हणल्यार सोडवणदार. तांचेच मदलो जेसेच्या व दाविदाच्या कुळांतलो सोडवणदार उपजतलो. बेल्या शारान ताचो जल्म जातलो. हे पासत आयज दुसरी वात आमी पेटयल्या, बेल्याची वात ओ कॅन्डल ऑफ बेथलेहेम. जाल्यार हो सोडवणदार आमकां सोडवण दिवंक येतलो तेन्ना कितें कितें जातलें ह्या आयच्या वाचपान आमी आयकलां. जें आयकत जाल्यार आमकां घडये दिसता ही एक फेरी टेल अशी. हे भाशेन आनी जावपाक जाता. गाय आनी वासेल बाराबर चलपाक जाता. आमचीं भुरगीं आनीक सोरपाच्या गोलीशीं खेळपाक जातात. ओ शिव आहा तो आनी तोंड खाता, तो गायांक बोकड्यांक खायना. ओ सोंशे आसात तांकां खायना, तोंड खावपाक लागलो. आनी तांकां राखपाक आपल्या हातान एक ल्हानशी बडी घेवन एक ल्हान भुरगें. हें आनी जावपाक जाता? भाव भयणीनो, हेच भाशेन घडये घडचें ना. पूण हें जरी तर जातलें जाल्यार आमच्या जिविताचो बदल म्हणटा तो गरजेचो. चेंज, नवसरणी, ही उतरां आमी वापरता. नवसरणी करप, जिवीत बदलप. आनी हें जिवीत जरी तर बदललें जाल्यार वय हें आमच्यान पळोवंक जाता. म्हणजे आमचे मदें कोण वासवेलां आसात, कोण शिव आसात, कोण गायो आसात, तांचे भाशेन आमी जायते पावटी जियेता. जाल्यार ह्या जनवरां भाशेन आमी जियेता तेन्ना जनवरां पासून आमी जाल्यात जाल्यार वो जनवरांची आमी जिविताची चाल आपणायलेली आसा आयज. आनी आमी जरी तर समजल्लीं आसा दीस इज नॉर्मल. आनी जरी तर कोण सारको जियेता, कोण बरे भाशेन चलता जाल्यार आमी घडये ताका तेच भाशेन म्हणटा चुरचुरे बाबड्याचे. असलें जरी तर जाल्लें आसा, जिवीत बदलीत जाल्यार, मन बदलीत जाल्यार भाव भयणीनो वय ह्यो मिलाग्री आमच्यान पळोवंक जातल्यो, ना जाल्यार जावचें ना. दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन क्रिस्त आख्ख्या मनशा कुळाक आनी आख्ख्या मनशा कुळाचो सोडवणदार कसो येता हें दाखयता. आनी देखूनच रोमाचे जे जुदेव क्रिस्तांव आसले, जे क्रिस्तांव जाल्ले आनी ते खेरीत भाशेन म्हणटाले सोडवणदार आमचो, आमचेच पासत आयला आनी दुसऱ्यांक पयस करताले, भायर आयताले. जे भाशेन आमच्या गोंयकारां मदें आयज जायते जाणांक सुवय जाल्ली आसा. दुसरे जे आमच्या गांवांत येतात तांकां गांठी आनी कितें कितें म्हणून भायर रावपाचें. जाल्यार सोडवणदार जो आयला ती सोडवण घेवन आख्ख्या मनशा कुळाक येता. देखून सगल्या मनशांक ही सोडवण फावो जावपाक जाय. आमचेच मदें आमी भेदभाव करूंक जायना आनी दुसरे आमचे मदें येताय तांकांय आमी तांचे मदें भेदभाव करूंक जायना. आनी तेन्नाच आमच्यान आमचें मन बदल्लां म्हूण दाखोवपाक जाता. देखून ह्या सोडवणदाराक घेवंक तयार जावंक भाग्यून पावलू ह्या रोमकारांक उलो मारता की सगल्यांक उक्ते जायात, प्रमाणीकपणान जियेयात, स्वतान जियेयात. कित्याक सोडवणदार जो येता तो हेंच करूंक येता, प्रमाणीकपण दाखोवंक येता, स्वत दाखोवंक येता, स्वत जिवंक येता. देखून
जेन्ना आमचे मदें जें कितें नॉर्मल न्हू तें नॉर्मल जालां तेन्ना सोडवणदाराची वाट तयार करूंक आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता स्नान दातार जिवांव आपलो साथ घालता. ओरोण्यान गाजतलो ताळो आनी हो ओरोण्यान गाजतलो ताळो एक आवाज दिता, एक उलो दिता, जिवीत बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात, सोडवणदार येवचो जालो. आनी जिवीत जी कोण बदलतात तांकांच दुबाव वेरेत हें जिवीत मेळटलें, ही सोडवण मेळटली आनी जिवीत बदलप आनी कितें घेवप? प्रमाणीकपण घेवप. जरी तर आमच्या जिवितांतलें प्रमाणीकपण गेल्लें आसा, प्रमाणीकपण म्हणल्यार जायत्यो वस्तू येतात तितून, आनी पातक जें आसा तें आमकां नॉर्मल जाल्लें आसा जाल्यार बदल, जिवीत बदलपाची आमकां गरज आसा. सोत उलोवपाक आयज जरी तर आमी भियेता आनी फाटीं सरता वो जायते फावटी आमच्याच फायद्याक लागून फकत फोटी सांगता, जिवीत बदल. आमचे आतां जिविताचे चालीन समाज बदललेलो आसा, समाजाची चालूच बदललेली आसा, वेगळे जाल्लें आसा. आनी ह्या समाजान आमी जायते फावटी एकामेकाचो फायदो काडपाक रावता. हांव बरे भाशेन जिवपाक सोदतां, म्हाका शांत रावपाक जाय, सुसेगाद रावपाक जाय, त्या पासत जायते फावटी दुसऱ्यांनी म्हजे पासत वावर करचो, सगळें म्हाका दिवचें, जावं तें मागीर सरकारान वो सरकारी मनशां जीं आसात तांणी वो ज्यो भांडावडी केल्ल्यो आसात आमच्या समाजान, दे हॅव टू वर्क फॉर मी. हांव घरा रावन सुसेगाद बसतलों, न्यूज पेपर पासून हाडून म्हज्या घरान लायतलें, वो दूद आसा तें म्हाका बाजारांतलें येतलें, फकत एक वॉट्सॅपाचेर वो एक एप जें आसा ताचेर एक मॅसेज धाडपाक जाय, सगळें ऑटोमॅटीक. आनी तें जरी तर येना जाल्यार मागीर आमी घडये बोवाळूय मारूंक लागता, म्हाका वचपाक पडटा, म्हाका हें काम आसा, हांव हें करतां, हांव हिंगा बिजी आसा, सगळीं आमी बिजी आसात. आनी घडये भाव भयणीनो आमकां हेंय नॉर्मल जाल्लें आसा टू से आय एम बिजी, बिजी डुईंग नथींग. कितें कोत्ता बिजी आसून? ना भुरग्याक इस्कॉलाक पावोवपाक जाय, तुका एकल्याकूच भुरगो आसा, तुजेंच भुरगें इस्कॉलाक वयता, इस्कॉलान सगल्याक आसात, सगल्यांचीं भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, तूं इस्कॉलाक वचोंक ना तेन्ना तुज्या आवय बापायन काम करूंक ना तुजे पासत. दुसरो वावर जो आसा समाजाचो, पवित्र सभेचो, समुदायाचो, तांणी करूंक ना. जाल्यार आयज आमकां नॉर्मल जाल्लें आसा की हांव काम करतां, हांव बिजी आसा, हांव पावना, हांव टायर्ड जाता, म्हाका न्हीद येता, म्हाका रेस्ट घेवपाक जाय, हें आयज नॉर्मल जाल्लें आसा. आनी देखूनच समाज आयज खंयच्यान वसत आसा. आयज आमच्या भुरग्यांक आमी देख खंयच्यान दिल्ली आसा. आयज भुरग्यांनी मोटर चलोवप म्हणल्यार नॉर्मल, भुरग्यांनी बाटली हातीन धरून पिवप म्हणल्यार नॉर्मल जाल्लें आसा. वो रस्त्याचेर आमी राफ आमच्यो गाडयो चलोवन एकामेकाक मारून उडोवप नॉर्मल जाल्लें आसा. भाव भयणीनो, जिवीत बदलपाची गरज आसा. आनी जिवीत जरी तर आमी बदलना जाल्यार आमकां सोडवण ना. जिवीत बदललेल्यो जायत्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. भोव करून आतां कालच्या दिसाक जें कितें घडलां ताचेर एक धाकटीशी उगडास. आमचें काय बरें फेस्त जालें गोंयच्या सायबाचें, आमचेय फिरगोजेन जालें, ओल्ड गोवा खेरीत भाशेन जालें. आनी एक बरी वस्त ह्या फेस्ताक आमकां दिश्टी पडली, हे आमचे सीख भाव भयणां जीं आसात, सीख तरणाटे खेरीत भाशेन तांणी एक लंगर घातलो, जे खेरीत भाशेन ते तांच्या सुवाळ्यांनी घालतात. हांगासर जे कोण येतात तांकां सगल्यांक फुकट जेवण. कालच्या दिसाक तांकां खंय बंद केलें. एफडीएन तांकां म्हणजे सरकारान बंद केलें. आनी तांकां बंद केलें तेन्ना जायते जाण उठले आनी बोवाळ जाली. रोखडेच व्हिडियो व्हायरल जाले, तुमी घडये पळयल्यात आसतले. आनी तातूंत जायत्या गोंयकारांनी बोवाळ मारली, पयली फावटी हें काय बरी एक वस्त, दुसऱ्या धर्माचे भाव भयणां येवन हांगासर सेवा करतात, फुकट जेवण दितात. आनीक एकल्यान कोणें म्हणलें, जे पसकोटेकार आसात, फेरयांकार आसात, जे भिकारी आसात हांगासर आयिल्ले, तांणी येवन खुशालकायेन जेवण जेवन हांसत्या तोंडान ते परतून गेले. हें आमी पळयलां अशें म्हणून थोड्या गोंयकारांनी सांगलें. तातूंतूच आनीक एकल्यान कोणें सांगलें, फकत एकल्याकूच लायसन्स लागता एफडीएचें, आनी तें जाल्यार फुकट जेवण बरे भाशेन करून दितात, तांकां एफडीएचें लायसन्स जाय. आख्खे फेरयेंत, आख्ख्या आमच्या ह्या फेस्ताक जे गाडये घातलेले आसात तांकां सगल्यांक एफडीएचें लायसन्स आसा. तरी पूण आनीक एकल्यान विचारलें, हें बरी वस्त आसा ती बंद करपाक सरकार धांवन धांवन आयलो,
ते गडगडो चलता थंयसर इलिगल वस्तू चलतात त्यो कित्याक बंद करना सरकार थंयसर कित्याक तांचें मन ना आनीक एकली उलयली हें बरें आसा तें बंद करपाक एक दिसा भितर तुमी वावुरले तो इलिगल बंगलो आसा तो आजून कित्याक मोडना तो इलिगल म्हूण सांगला आसतनाय आजून पासून तो कित्याक मोडना ताजेर कित्याक एक्शन आजून जायना म्हणटच सरकार फकत आपणाक जाय तेंच करता मन बदलूंक तयार ना बोवाळ जालो भाव भयणीन हो बोवाळ जाल्लो तो मातसो मुखार वेता 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 FDAन जें तांचें लायसन्स कॅन्सील केल्लें वो तांकां काडपाक लायिल्लें परतून घालपाक दिलें आनी त्या उपरांत हेच तरणाटे परतून येवन लोकांक परतून जेवण दिवपाक लागले आनी तेन्ना तोच रिपोर्टर घोडे परतून गेलो तांचेशी आनी परतून आनीक एक व्हिडिओ आयलो तोय घोडे तुमी पळयला आसतलो आनीक भोव करून हो सीख तरणाटो जो मेन आसलेलो ताणें जें कितें म्हणलें तें म्हाका जाल्यार बरें दिसलें ताणें म्हणलें सांव फ्रांसीस शावेराची जमीन ही दीस इज द लँड ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर दीस इज लँड ऑफ विक्ट्री जैताची सुवात ही आनी कसलें जैत जें कितें चुकीचो निर्णय घेतलेलो सरकारान थ्रू FDA तो बदललो जैत जालें बरेपणाचें प्रमाणीकपणाचें आनी खुशालकायेचें जे कोण आतां गरीब लोक आसात ते येतले परतून खुशाल जावन वेतले जैत जालें बदल जालो भाव भयणीनो निर्णयान बदल करप सरकारान पासून मानून घेवपाक जाय आमी बरी वस्त जें कितें चुकीचें आसा तें सरकार जेन्ना आपलें चूक म्हूण मानून घेता आनी लोकांचें आयकोन परतून सारकें करता शाबासकी तांकां सोडवणेचे वाटेर ते आसात पूण जायत्यो वस्तू जरी तर आयज आमचे मदीं आसात ज्यो आमचे मदल्यो भांडावडी बांदून काडलेल्यो आसात आमचो सरकार आसा कायदो करपी आसात एक्झिक्युटिव्स आसात ते जरी तर फकत आपणाक जाय तेंच चुकीचें काम करीत आसात आमच्या गोंयचे पासत डिव्हलपमेंटाच्या नांवान ज्यो जायत्यो वांकड्यो वस्तू मुखार व्हरत आसात ते सोडवणेचे वाटेर नात आनी तांकां कोण सांगात दितात तेय सोडवणेचे वाटेर नात पूण तांचे मदलो कोणूय जरी तर मानून घेता वय हें चुकीचें आमकां सुप्रीम कोर्टान सांगलां तें सारकें वो आमकां एनवायरमेंटलिस्ट सांगतात तें सारकें आमी चुकीचे निर्णय घेतल्यात ते चुकीचे निर्णय बदलपाक लॉज न्हू पूण जरी तर तूं बदलता जाल्यार ही सोडवणेचे वाटेर तूं आसा मन बदलात सर्गीचें राज लागीं पावलां तर ह्या सर्गीच्या राजाचे आमी भागीदार जावंक जरी तर आमकां कोणाक कसली पदवी आसा जरी तर आमी कोणूय असले सांगाती आसात असल्या कचेरींनी वो असल्या डिपार्टमेंटांनी वो आमी सरकार घडीक जाल्यार मन बदलात दीस लागीं पावले जाल्यार सोडवणदाराक घेवंक ही आमची तयारी करता आसतना भाव भयणीनो आमी एकामेकाच्या हाताक धरून चलुया आमचे मदें घडये जायते जाण चुकलेले आसात तांकां जुआंव बावतिस्त स्नान दातारान तोंडार सांगलें फाटल्यान सांगूंक ना तोंडार म्हणलें तांकां फुरशांची जात तुमी असलीं उतरां घडये उलोवपाची न्हू भोव करून पाद्रीन उलयत जाल्यार जायते जाणांक मागीर आडकोड जाता फादरान अशें म्हणपाचें भाग्यवंतान म्हणलें फुरशांची जात तुमी कित्याक म्हणलें वय तुमी फुरशां भाशेन जियेतात देखून फुरशांची जात म्हणली जनवारां तुमी जरी तर फादरान म्हणलें दूख भोगतली फादरान म्हाका जनवार म्हणलें जनवारां भाशेन जियेतात जाल्यार जनवारूच म्हणपाक पडटलें पूण जरी तर ती जनवारांची वाट जी आसा ती बदलली आनी मानून घेतलें वय हें चुकीचें हें सारकें करया जाल्यार जो प्रवादी आसा आनी जो याज्ञीक आसा आनी जीं कोण उलो मारतात बदल करपाक तांच्यान तेंय म्हणूंक जाता वय दीस इज गूड शाबासकी बदललें जाल्यार भाव भयणीनो ही बरीं उतरां आमी उलोवंक शिकुया बरीं उतरां आयकूंक रावुया आनी ह्या पासत एकूच वस्त करपाक जाय जिवीत बदलूंक जाय आनी जिवीत बदलपाचें स्नान जेन्ना स्नान दातार जुआंवान दिलें तेन्ना एक सोत जें सोत आमच्या काळजान मनान सारकें रिगूंक जाय हांव दिता तो उदकाचें स्नान दिता जिवीत बदलपा खातीर पूण म्हजे फाटल्यान एकलो बळवंत येता तो म्हज्याहून बळवंत आनी तो ही सोडवण करूंक येता तो तुमकां आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो तो खरो सोडवणदार ताच्या वाणाची वादी सोडूंक आनी ती हातान धरूंक म्हाका फावना तर भाव भयणीनो आयज ह्या नियाळान आमी आमचेरूच नदर मारुया जें कितें एबनॉर्मल आसा सारकें ना नॉर्मल ना आनी आमी नॉर्मल म्हणून चिंतपाक लागल्यान वो आमचींच निबां आमी दिवपाक लागल्यान ताचेर मातसो इल्लोसो आमी फोकस घालुया चिंतुया आनी आमची लायफस्टायल जी आसा
जी आमची लायफस्टायल आयज बदल लायिल्लो आसा ताका लागून समाजान जें पाड जाता तें वाटावया आनी सोडवणेची वाट चलुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुखदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सव्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी चलवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोलपविदा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तो इतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवाशांनी सेवा धर्माची खोल वोलोक पोजेक वांटूंक आनी सेवा धर्मा आनी जिविता मोदें आसलोलो संबोध दाखोवन खरे नवसणेचे वाटेन तांकां चलून वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी देवा मनशां आनी सृश्टी मोदें आसलोलो संबंद जाणो जावन तांचे मोदें देवान थारायलोले मांडावलीक मान दिवंक आनी प्रमाणीकपणाच्या, शांतीच्या आनी बरेपणाच्या दियाचेर आपलो राजकारभार चलोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी हो क्रिस्त येण्याचो काळ आमचें जिवीत निटायेर घालूंक देवान आमकां फावो केल्लो सोयेक म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळजान देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसणेक आयती रावंक आनी ही नवसणी आमच्या मोग मोयपासाच्या आनी दयाळपणाच्या कोरण्यांनी दिसून येवंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी आयचो आयतार सेवा धर्मीक वावरा खातीर भेटयलोलो दीस म्हूण आमी पाळटाव. आमचे 2 प्रांतीक सेवा धर्मीक केंद्र वरोसभर जायते कार्यक्रम मानून हाडटा. ह्या केंद्रांत वावुरतल्यांचेर आनी तांच्या मोगान केल्ल्या वावराचेर आशिर्वाद मागतना तांचे सेवे उद्देशी देवाचें नांव व्हड जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा, ही मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमच्या गोरब्या पासत, आमचे फिरगोजे पासत आनी ह्या संवसारा पासत देवा मुखार दवरुया.
खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक तावन आमी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीचे परबेची तयारी सुरू करता तर तिचे गूण आमच्या जिवितान घालूंकूय आनी आमकां जाय ती बरी देणी तिच्या मजतीन फावो जावंक मागुया. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, आतां तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर आनी सोडवंडाराची वाट पळोवन आसलेल्यांक आमकां सोडवंडाराच्या कुशालकायेन वांटो दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेऊया C25 पेज 39. C25 पेज 39. Tuci burghi, aki pritu, korta vedi, dice tuka, somobika, sonsaratli, sopausus mi, mongai bapa, ketumanun, esam kelevorune pa. Dalun, duka amce finor bon, Bokar Bapa, Ketumanun, Ezangele volune bon, Tatakasi, Dalun, duka amce म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मोहिमेक आमचे न्याके पवित्र दाबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. दयाळ बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगुटुया आनी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जिवीत बदलात बो करून जें कितें आमच्या जिवितान आमी चुकीचें आसा आनी तें सारकें म्हणून समजल्या, जें कितें नॉर्मल ना आनी आमकां तें आतां नॉर्मल जाल्लें आसा जाल्यार आनीक एक नदर आमी बरे भाशेन देवाच्या उतरान ताचेर मारूंक आनी आमच्या जिवितान बदल हाडूंक आनी एकामेकाकूय आमी जिवीत बदलूंक फावो तो आदार दिवंक कृपा मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्वीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतायन राजभट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळींच सुभागी सोम्या थंय म्हजे भितर येवचे हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू मोच्या किरकोळ राची विठुसेतली गोरी तुझे कालिस्मो वागोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका गोरी तुझे कालिस्मो वागोले म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका तांदूक लागल्या म्हज्या आत्म्यान जेजू मोचें घातून स्वर्गा वेल्या उड्या ये जेजू ये तुका शिवन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ये जेजू ये तुका शिवन रावता तुझे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना ओरी माची दुबें विराट घेतलें दुर्बलाकी जेजू भितर सोलो तुझे सुकून तुझी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब खर्चान मोच्या तुझे सुकून तुझी उमीद क्रेस्काय घेवन ये जेजू गरीब खर्चान मोच्या तुजो हात लावन एकेच गोटेन जेजू कोण फुटलोल्यो कुडी जाल्यो निर्मोल पाखाचे कोड म्हाका फुटला सायबार म्हाका हात लाय निर्मोल करून दवर म्हाकाचे कोड म्हाका फुटला सायबार म्हाका हात लाय निर्मोल करून दवर संसाराचो एकूच सोर्या जेजू कुर्त्याक तुवें दोळे उक्ते केले दोळे मोचे उगड मारून दाखय तुजो रस्तो सासनीक जिविताचो दोळे मोचे उगड मारून दाखय तुजो रस्तो सासनीक जिविताचो
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अशें बसूया. आयज क्रिस्ताण्यांचो दुसरो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या बाबा भयणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक दान जालें 21,087 रुपया. फुडल्या आयताराक इगोर्जीन 11 तारखेर 3 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवसागरान मांडावळ करूंक. दुसरें मीस 8 वाजता माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन मांडावळ करतली. आनी तिसरें मीस 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी त्या उपरांत दोतोन. सतराय दोरची फुडल्या आयतारा विशीं गोवा रिवर मॅरेथॉन 11 तारखेर आयतारा दीस जाता. ह्या पासत सकाळीं 4 वाजता ते 12 वाजता मेरेन सांगपाक लायलां. चिकाली सकल ते कुट्टाडे हांगासरलो रस्तो बंद आसतलो. मोटरांक घेवन वचपाक मेळची ना. ह्या पासत मिसाक येवपाच्यो दुसऱ्यो वाटो आसात त्यो मातशें तुमी पयलींच तुमच्यो तयार दवरच्यो. व चलून येवपाक जाय एक दीस. एक सयेक आमकां सगल्यांक हे जे रिवर मॅरेथॉनाक धांवतात आमकां कडेन सगल्यांच्यान आमच्यान तांचे बराबर धांवपाक जायना. पूण ते धांवतात तेन्ना आमच्यान चलपाक जाता. एक दीस सयेक घेवया आनी चलोन येवया मुद्दम. बरेंशें जातलें. बेगीन भायर सरया त्या दिसाक घरांतलीं. आमी बीन ह्या मॅरेथॉनान आपुणूच चलून भाग घेवपाक पावतलीं. वयता आसतना मागीर चलोन वसात. 12 वाजता पासून हिंगा रावलीं जाल्यार मागीर मोटरान वचपाक जाता. हाची मातशें चोत्राय धरची. फाल्यां तावन आमचो त्रिदूम सुरू जाता. इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीच्या परबेक. ही परब खेरीत भाशेन आमची कॉन्फ्रार मनयता. जायते जाण कॉन्फ्रार भाव भयणां आसात. आजून पासून घडे तुमचे ऑबमूस जे आसा ताका फेर मारूंक ना आसतलें. घडे धुवूंक ना आसतलें. वो घडे भितर दवरलेले आसा भायर काडूंक ना. पॅन्डेमीक काबार जालो आनीक आतां आमी सगळें नॉर्मल सुरू केल्लें आसा. ह्या पासत आजून पासून कोण भायर सरूंक ना जाल्यार भायर सरचीं. आनी हे 3 दीस खेरीत भाशेन हे त्रिदूम करता आसतना सगल्या वांगड्यांनी कॉन्फ्रारीचे सगळे वांगडी आसात तांणी ह्या नोवेनान ह्या त्रिदुमान वांटो घेवचो म्हूण तुमकां उलो मारता. तर एकामेकाक उगडास करात. जरी तर कोण विसरलेलो आसा हांव कॉन्फ्रार म्हूण तांकां मातशें एकामेकाक उगडास करात. आनी सगळीं आमी उमेदीन ह्या त्रिदुमान आनी परबेन वांटो घेवया. 3 दिसांक 5:30 वाजता तेर्स, मीस आनी साल्व सगळीं आमी उमेदीन वांटो घेवया. तशेंच मीस काबार जाल्या उपरांत हे 3 दीस कोयराची प्रॅक्टीस आसतली. तुमच्या मदल्या कोणाकूय जरी तर कोयरान गीत गावपाक जाय वा कोणूय इन्स्ट्रुमेंट्स वाजयता आनी वाजोवपाक दिसता जाल्यार हे 3 दीस नोवेन जाल्या उपरांत तुमी प्रॅक्टिसीक रावचे आनीक फेस्ताची तयारी करची म्हूण तुमकां सगल्यांक उलो मारता. आमची परब ब्रेस्तारा दीस जातली. ह्या पासत शुक्रारा दीस तावन आमची पवित्र संस्काराची भोजवण जी आमी करता ती सुरू जातली. सांजेर 7 वाजता शुक्रारा दीस भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमचे फिरगोजेन जातली. आनी मागीर फुडल्या सुमानाक तावन बुधवार आनी शुक्रार पवित्र संस्काराची भोजवण जातली. तुमी मुद्दम सगल्यांनी येवचें. जेजू बराबर हो वेळ सारचो. 8 तारखेर परबीचें मीस. पयलें मीस जातलें 6:30 वाजता आनी परबीचें मीस 8:30 वाजता. पयल्या मिसाची मांडावळ करतली लिजन ऑफ मॅरी आनी 8:30 वाजता परबीच्या मिसाची मांडावळ करतली कॉन्फ्रारिया दे इमाकुलाद कोसेसांव. सगल्यांनी आमी बरे भाशेन तातूंत वांटो घेवचो आनी आमचे कॉन्फ्रारीचे भाव भयणां आसात तांकां फावो तो सयेग आनी आदार ही परब मनोवंक तुमी सगल्यांनी दिवची म्हूण मागता. त्या दिसाक सांजेर तियात्र हाडलेलो आसा उल्हास तारी हाचो म्हज्या सांगाताक राव
बरो असो तियात्र म्हूण आयकला तो पळयल्या उपरांतूच आमकां कळटलो टिकेटी आयज सांजेतावन एवेलेबल फाल्यां सांजेतावन एवेलेबल आसतल्यो तुमी त्यो घेवच्यो आनी सगल्यांनी आमी उमेदीन ही सांज मनोवया समुदायाची जमाती 5 तारखेर आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आग्नेल टॅलिस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता 11 आयतारा दीस सेंट विन्सेंट पालुटी रेजिना मुंदी समुदाय मारिया डिकॉस्टा हिच्या घरान सांजेर 6 वाजता जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आमकां कितें भाशेन आदार आमचो नियाळ करपाक देवाच्या उतराचेर तुमी कोणें सबस्क्रायब केल्लो आसा तांणी तुमच्यो प्रती व्हरच्यो आनी तुमकां कोणाकूय जरी तर नवें सबस्क्रिप्शन करपाक जाय जाल्यार आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस ताची जबाबदारी घेता तुमचीं नांवां ताचे लागीं तुमी दिवचीं देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात वेलेन्सियो जॉन मेनेझीस तो पूत जुआंव रोजारियो मेनेझीस आनी वेरेदियाना फेर्नांडीस हांचो रावता सांकवाळ लग्न जावंक सोदता वेसिलिका पिंकी रॉड्रिगीस तिदू सेबस्टियन जेरोनिमो रेजिनाल्डो रॉड्रिगीस आनी प्रेसिला पिंटो हांची रावता कुंकोळे रॉय वाज तो पूत डायगो वाज आनी जोकिना गोम्स हांचो रावता कोर्ताली लग्न जावंक सोदता स्टेफनी वाज हिचे लागीं तिदू जॉन वाज आनी ट्रिजा मेनेझीस वाज हांची रावता चिकाली नॉर्टन फेर्नांडीस तो पूत जीजस नझरेनो फेर्नांडीस आनीक फ्रांसिस्का द कॉस्ता हांची रावता वास्को लग्न जावंक सोदता जोरा रोशेल फेर्नांडीस हाचे लागीं ती दू वेरिसिमो रोजारियो पिएदाद ब्लासियो फेर्नांडीस आनी फातिमा जॉर्ज हांची ऑल्विन सेरिक फेर्नांडीस तो पूत कुस्टोदियो फ्रांसिस्को फेर्नांडीस आनी रोजारिया डिमेलो हांचो रावता आगासाई लग्न जावंक सोदता नताशा आल्मेदा हेचे लागीं तिदू वॉल्टो हेर्मेनेलिजिल्डो दे मेलो आनी ई आल्मेदा आनी मारिया विक्टोरिया आब्रियो हांची रावता चिकाली तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्या चड ही तरणाटीं जीं नवो क्रिस्ती गोराबो घडोवंक मुखार सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे कुडुकता निमणें गीत गावचे आदीं आनीक एक कळवणी आमी मन बदलपाचें आनी जिवीत नवें करपाचेर नियाळ केला सगल्यांक तुमकां एक सयेग आसा भोव करून जीं कोण रोयनात आपलें शेत वो भाजी रोयनात तांकां एक सयेग दवरलेलो आसा आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आयज 11 वाजता तांची जमात जातली तुमचे मदल्या कोणाकूय जरी तर इल्लीशी भाजी रोवपाक खुशी आसा व तांचे बरोबर वावर करपाक खुशी आसा जाल्यार तुमी मुखार सरचें व तुमचे लागीं बियो आसा तुमकां इल्लोसो जागो जाय रोवपाक एक बांद जाय जाल्यार ती बीन आमच्या तरणाट्यांनी तुमकां दिवपाक जाता ज्या कोणाक खुशी आसा आनी असो एक घेवपाक सोदतात तांणी 11 वाजता हे जमातीक येवचें शेवटाक गीत घेवया T29 पेज 216 T29 पेज 216 Dançador do sol, São chegou e a pátria portanto daquele alegre, a sua piazza, soda sai to alla shiro,
to alasiro Limai akatuso Sonat ai to alasiro